आयज आमी हांगा मुळगांव मानसबाग म्हणा थंय येयल्ले आसा। गेले कित्येक वर्सां ही जी मायन आसा तिजो जो विशय आसा तो कित्येक वर्सां हो चल्लेलो आसा आनी आयज पळयलें जाल्यार गेले 2-3 दिसां पयलीं हांगा जे लोक हांगा गॅदर जाल्ले मुळगांवचे तेंच्यांनी स्पश्ट उलयल्लें आसा की येणारे ते ZP पॉल आहा तेकाय ते बॉयकॉट करतले। पूण आयज मेन मुद्दो म्हटल्यार जर आयज मुळगांव जो गांव आसा हो अख्खो गांव लिजान घातलेलो आसा आनी हेचेर कोणूच उलयना। आयज मुळगांव गांव देवी केळबाईच्या आशिर्वादान एक सुंदर हो गांव असो आमचो मुळगांव गांव आसा आनी त्या गांवाक आयज वाचोवपाची गरज आसा। आनी हांव प्रत्येक मुळगांवकारांक आवाज करता की आयज मुळगांवकारांनी आयज गांव जर वाचयतलो जाल्यार पयलीं सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा। आयज जर तुमी पळयले जाल्यार हो जो तुमकां हिरवोगार डोंगर दिसता ही फक्त झाडां दिसता तुमकां, पूण आयज सगळ्या गोंयकारांक एकय सांगता ही जी मायन आसा पळय ह्या डोंगरार सगळे मुळगांवची घरां आसा आनी ह्या डोंगराच्या फाटल्यान जर तुमी वयर वयशात जाल्यार अख्खी मायन अशी पोखरलेली आसा। हे सायडीन ह्या डोंगराच्या हे सायडीन आनी ते सायडीन तो डंप तुमी हायट पळया। पूण आयज इतलो खतरो आसा ह्या मुळगांव गांवांक की इनकेस जशें वायनाड जाल्ले तशें आयज ती देवी केळबाई आयज हो गांव सांबाळटा। पूण आयज जर तुमी पळयल्यात फाल्यां जर परिस्थिती जाली जर हांगा लँडस्लायड जाले कितें कोसळ्ळे जाल्यार एकूय घर मुळगांवचे वाचूं शकना आनी कितें हांगा हानी जातली कितें हांगा जातले हे विचार करपाची आयज गरज आसा। प्रत्येक मुळगांवकारांनी विचार करपाची गरज आसा कित्याक जे लोकप्रतिनिधी जे हे कोण आसा ते आयज खंयच उलयना। आनी परत सांगता मुळगांवकारांक आयज सगळ्यांनी एक जावन हेचेर खंय तरी मोठें आंदोलन करपाची गरज आसा। जर तुमचो गांव वाचयतले जाल्यार एक मोठें आंदोलन उबें करपाची गरज आसा। आनी आयज आमी येयले हेच्या खातीर की आयज आमकां मुळगांवच्या गांवाची काँग्रेस वतीन हांव सांगता की आमी मागता आनी आमी विनंती करतले सीएमाक आनी सीएमाकय मागणी करता की हो जो गांव आसा हो गांव एक सुंदर गांव आसा आनी आमचे गोंयचें अस्तित्व आनी ह्या गांवाचें अस्तित्व वाटयतले जाल्यार हे जे लिजाक हो गांव घातला हो इमिजिएटली काडपाक जाय। आनी जे मायनिंग चल्लां ते ह्या गांवांक कितपत सेफ आसा हे कितपत हे आसा हे सीएमान हेचेर विचार करपाची गरज आसा। सगळ्या मुळगांवकारांक हांव विनंती करता की हेचेर बारीक विचार करा। आयज जर हो गांव वाचत कित्याक कोण येवपाचे ना हे जे आयज प्रत्येक जाण आपापलो फायदो पळयता। आयज जर पळयले जाल्यार गेल्या फावटी तुमी पळयले की जे नवे कॉन्ट्रॅक्टर भायर येयले ह्या मायनीन जे ट्रक रजिस्टर जाल्या ते एक मुळगांवच्या बिल्डिंगेचेर रजिस्टर जाले ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचे ट्रक तेन्ना हो विशय येयल्लो। पूण हेतून तुमी चिंतपाक जाय की जर मुळगांवच्या कोणाच्या बिल्डिंगेन हे ट्रक रजिस्टर जाले हे सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी हेतून कोण कोण सामील आहा हे प्रत्येक जाण आपलो फायदो पळयतात। जेका तुमी आज निवडून हाडटात हेका तुमी आयज प्रश्न विचारपाची गरज आहा। तुमचो गांव वाचोवपाक तुमी फुडें वचपाक जाय, आमी तुमच्या बरोबर आसा। आनी म्हाका दिसता एक पीसफूल प्रोटेस्ट किंवा पीसफूल आंदोलन करपाची आयज मुळगांवकारांक गरज आहा आनी आमी तुमच्या बरोबर 100% आसा। काँग्रेस पार्टी तुमच्या बरोबर आसा, आमी तुमच्या बरोबर आसा। एक नागरीक एक हांगाचो नागरीक सांगातलो नागरीक म्हूण त्या हेतून सांगता की आमी मुळगांवकाराच्या सगळ्या वाटेन आसा। आयज मुळगांव वाचोवपाची गरज आसा आनी तेन्ना सगळ्यांनी एकजूट जावपाची गरज आसा। हांव हांगाच्यान आव्हान करता मुळगांवकारांक तशेंच माजी आमदार नरेश सावळ तशें माजी सभापती बाब राजेश पाटणेकार आज ह्या मुळगांव गांवांनी तुमकांय खंय तरी इलेक्ट करूनय खंय तरी खुर्चेर बसयल्ले तेन्ना आमी सगळे बाकींक कोणाक उलो मारून फायदो ना कित्याक आयज प्रत्येक जाण आपलो स्वार्थ पळयता। पूण आयज आमी सगळ्यांनी मेळोन जर आयज हो मुळगांव गांवचें अस्तित्व वाटोवपाक सगळ्यांनी एक जावपाक जाय। सगळे एक MLA प्लस तसो आमचो शेल्लेकर आहा सोशल एक्टिविस्ट तेका आवाज मारता की तेंच्यांनी एक जावपाक जाय आनी हे जर आमी सगळे एक जावन जर एक आंदोलनाक आमी उबे रावले जाल्यार हो गांव आमी वाटोवंक शकता। आनी सगळ्यांक विनंती करता की तुमी तुमची काळजी घ्या कित्याक जशें वायनाड जेन्ना जाल्लें की केन्ना काय घडत किंवा ही जर हेचो सर्वे जालो जाल्यार तेचेर कळटले की कितले हेच्या पयलीं हांगा जाल्ले आसा, पयले खूब वर्सां पयलीं हांगा कोसळ्ळेले आसा आनी हे केन्नाय कोसळूंक शकता। तेन्ना हांव परत एकदां सगळ्या मुळगांवकारांक आवाज मारता की आयज जागे जायत आनी तुमी पयलीं एक जायत, एक जावन आमी तुमच्या बरोबर आसा हो गांव वाचोवपाक।
तुमच्या पावला घालून तुमच्या फाटल्यान आम्ही खंबीर उभे आहा तेन्ना एक परत सांगता एक खंय तरी एक मोठे आंदोलन उभे केले आयज लेटरां दिवन ऍप्लिकेशन दिवन कांयच जावचें ना। आयज जर तुम्ही अख्खो गांव फुडें सरले गांव जर फुडें वरले जो पर्यंत आमी सरकाराचेर प्रेशर घालिना जो पर्यंत आमी रस्त्यार उतरना तो पर्यंत आयच्या डेटीन गोंयान कितें घडटा ते प्रत्येक जाणान पळयल्लें आसा। आयज रस्त्यार उतरपाची गरज आसा आनी पीसफूल आंदोलन जर केलें आनी सगळे जर उतरले मुळगांवचे लोक जाले तरच हो गांव वाटोवं शकता। हो मुळगांव गांव इतलो सुंदर हिरवळ आसलेलो गांव हो हेरिटेज आसलेलो गांव देवळां आसा आमी हे पळयता आमी तळ्या देगेकच उबे आसा। काही दिवसापूर्वी म्हणजे हालींच आमी ऐकला की ह्या मुळगांवच्या सगळ्या गांवकारांनी सगळ्यांनी मिळून एक बऱ्यापैकी एक हे आंदोलन सुरू करपा खातीर तेंच्यांनी सगळ्यांनी सभा घेतल्या। त्या सभेन तेंच्यांनी आपापले विशय मांडलेले आसा। आमकां खबर आसा की ही जी मायनिंग एक्टिविटीज आसा हे मायनिंग एक्टिविटी खातीर जे लोकांक ह्या सभोवतालीच्या लोकांक जे कितें त्रास जाता जे कितें धुळीचे त्रास हांगा बायलां जमलेली हांगा सगळो गांव जमलेलो ह्या गांवांतल्या लोकांनी हे केला तेकाच आमी सपोर्ट करपा खातीर आयज आमी हांगासर जमलेले आहा काँग्रेसचे प्रतिनिधी। हालींच आमच्या GPCC प्रेसिडेंट आमचे अमित पाटकर हांच्यांनी सुद्धा ह्या विशयाचेर बरी एक विशय घेतलेलो की आमच्या मुळगांवांची जी जागा आसा ही लिजाक घातल्या म्हणून। पूण काहीशे लोकांनी तेचेर विनाकारण म्हणजे न कळताच तेंचेर विरोध केलो की अशें ताणें म्हणूंक जायनासलें आनी कितें करूंक जायनासलें। ताणें तशें म्हणूंक ना ताणें मुळगांव गांव वाचोवपा खातीर ताणें स्टेटमेंट केल्ली की हे गांवांत सगळी मायनिंगेन देवळां जावं आनी कितें हे लिजाक गेलां म्हणून अशें। सो हाचो जो विशय आसलो पळय ताणें आपल्या हातूंत बरो भशेन उलयल्लो तो। सो हांव मागता सगळ्या मुळगांवकारांक कडेन तशेंच आमच्या गोंयच्या सगळ्या प्रजे कडेन किंवा अशे जे सोशियल एक्टिविटीज आहा एनवायरमेंटलिस्ट आहा हेंच्यांनी एकत्र येवन ह्या विशयाचेर एक सभा घेवपाची किंवा एक आंदोलन सुरू करपाचें की जेणे करून हे मुळगांवाची जी हेरिटेज आहा ही जी हिरवळ दिसता ही जे उदक दिसता हे सगळे आमी तेंचे जपून दवरपाक जाय। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.